अतिथी माननीय मंत्री महोदय आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। पहिले सुरवातीला हांव हनुमंत परोबाचे तशेंच सगळे तेजे वांगडीचे शुभेच्छा तांकां दिता आनी तेंचे अभिनंदनूय करता। कारण खंयची संस्था करप सोंपी टिकोवन दवरप वर्सान वर्सां ही तितकीच कठीण आसता आनी तिवूय संस्था तरेतरे भाशेन आनी स्पेशली गोशाळा मुख्य जनावरांचे आनी तांकां सांबाळप करप ही कठीण जबाबदारी आसता। आमी सरकार जे आहा ते मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करपाक आसा प्रयत्न करतात सगळं व्यवस्थित जावचें, पूण ताका त्याच बरोबर लोकांची साथ जाय आसता आनी ह्या गोशाळे सारकिले जे प्रकल्प असतात ताका मदत आनी दिले म्हणून जायना। कारण जशें आमी मॅथमॅटिक्सान इनडेफिनीट लायन म्हणटा तशें ताका मदत गांवांत तितकेच कमी, खूब कश्टाचें काम। कारण हांगा प्राप्ती नासता, फक्त सांबाळपाचें आनी सांबाळपाचेंच। आनी आमचे कडेन गोशाळा आहा, सिकेऱ्या आहा, बाकी हांगा धान फावंडेशन म्हणून आसाच। पण ही एक गोशाळा आहा की तेंचो संकल्प आयज तशी शाळा तेंच्यांनी इंजर्ड जनावरां हाडप हे सेपरेटूच भाग आहा। जसो आयज आमी तेंचो सत्कार केला बजरंग दलाचे कार्यकर्ते, हांव मंत्री जावच्या पयलीं आयकतालो की जी कत्तलखान्यान गोरवां वचप, आडमार्गान गोरवांचो वापर जावप, हे सगळें बंद करपाक बजरंग दलचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन मोठ्या प्रमाणात मदत करतात। आनी आमची एक गोंयची एकमेव जी गोशाळा आहा जाका कत्तलखानो लागींच आसा, सरळ रस्ते तेंचे वांगडा झगडी करप, तेंचे कडेन आड वचप, तेंच्या आड मार्गान, कारण ते जे काम करणारे तितकेच बऱ्यापैकी टक्कर दिणारे आसता, ताका टक्कर बी हाडप। फाटीं हांव पळयतालो की आमच्या हनुमंताची तशीच केसी आहा। गोशाळा खंयचे जनावर हाडना आनी तांकां सांबाळिना जाल्यार हे कत्तलखान्यान वचणारे जावं एक्सिडेंटान पडणारे जेणे आयज सुरवात केल्या हे खरेंच मोठ्या प्रमाणात जबाबदारीचे। तेन्ना हांव देवाचरणी प्रार्थना करता की तांकां तेंच्या बरोबरचे ट्रस्टी आनी तांकां मदत करणाऱ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें। सरकार प्रयत्न करताच। आमी आतां ह्याच वर्सा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता गोप्रेमी आहा, तेवूय आपल्या कडेन जनावरां सांबाळटाच। हालींच आमी एक वर्साक एक स्कीम काडल्या की जाका 1 ते 5 गायी सांबाळटालो दिसाक 80 रुपयाच्या प्रमाणात तांकांय मानधन दिता, जेणे करून शेतकाऱ्यांनी जनावरां रस्त्यार येयना तशें कृतून करूंक जाय। कारण आयज आमी पळयता की गेल्या 25 वर्सां आनी आतां खूब फरक आहा। रस्ते बरे जाल्यात, रोड जाल्यात, शेतकारी आपले कल्पन करता, पूण शेतां करपाकूय लेबर गांवांत नासल्या कारणान आयज ते शेतां जायना कारणान खंय तरी जनावरां रस्त्यार येतात, मनशाची हानी जाता। हे सगळ्यो गोश्टी लक्षांत घेतल्यो जाल्यार सरकार गाडी दिवपाची, गोशाळाक शेडी बागेंत तर बाकी कितल्योश्योच स्किमी आहा